गोयच्या दर खाजगी आस्थापनांत गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो राखी दवरप सक्तीच्यो म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय येवपी विधानसभा अधिवेशनात खाजगी विधेयक मांडटलो। ह्या विशीं ब्रेस्तारा तांणी विधिकार खात्याक नोटीस दिल्या। थळावे तरणाटे राज्यांत सद्याक व्हड प्रमाणात बेरोजगार आसात। ह्या विधेयकाक लागून ह्या तरणाट्यांक नोकरेची शाश्वती मेळटली म्हण विजय सरदेसाय उलयला। RDX गोवा खातीर सडाच्यान प्रसाद नायक। Second time Galta, it's not a resolution, it's a legislation. I'm putting a private member bill asking for 80%. हे आम्ही पयलीं केल्लें आहा। हे की एक म्हयन्याची असेंब्ली सरकारान कसलोच एक्सक्यूज दिवन तें टाळचें न्ही म्हजो आग्रो सरकाराक। चड करून कित्याक आज एम्प्लॉयमेंट सगळ्यान अनएम्प्लॉयमेंटाक गोंय हाय रँक जाल्ल्या, प्रायवेट सेक्टर इतलो वाडत आहा। पूण आमी पळयलां की फार्मास्युटिकल कंपनी सावंतवाडी आणि कारवाराक एडवर्टिजमेंट करून थंयच्या लोकांक जॉब दिता। सो स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर, चड करून तरुण पिळगेक न्याय दिवपा खातीर हें लेजिस्लेशन हाडलां। BJPचो सरकार, BJPचें एलायन्स सरकार जो हरियाणान आहा, थंय हरियाणा ते चौतालेच्या पार्टीन असलो बिल हाडून कायदो केल्लो आहा आनी थंय कायदो एप्लिकेबल आहा। सो देर इज अ प्रेसिडन्स। म्हाका दिसता हें सगळ्या पक्षांनी सपोर्ट करपाची गरज आहा। India is considered a young country. Young country means 65% of Indians are less than 35 years of age. These are the people seeking employment. So we have so much of education. Per capita education is the highest. But job आमकां ना. So लोकांक गोंय सोडून भायर वचचें पडटा। हें गोंय सोडून जर सरकाराक गोंयची तरुण पिळगी भायर वचपाक नाका जाल्यार हो हें बील कायदो करचो।